there. All the arrangements are there, and from police side also, health side also, health provisions and everything is there, and our officers are also there, and we are also taking round. Control room is also functioning. And mock drill is also happened yesterday. Yes, mock drill is also happened. As per NTA guidelines, whatever provisions are there, they have been ensured. Okay. How many centers are in Goa total? In North Goa, 12 are there. in 8 North in Goa, North Goa and 4 in South Goa. What sir? Total 12 centers are there. 8 in North Goa and 4 in South Goa. Okay. So exam will start at 2 o'clock and Absolutely. Everything will be done as per the guidelines of the NTA. So nothing to worry, and all the arrangements have been done. how many students? 5,000 3354 in North Goa and 1017 in South Goa. Total Total 4,307. yes, something like that. Yes, thank you. आज नीटची एक्झाम चालू आसा. टोटल 4 सेंटर्स आसा हांगा कुजीराम, एक रोजरी, मुश्फी फंड, केंद्रीय विद्यालय आणि रोजरी. सगळ्या जाग्यांनी आमचो पोलीस अरेंजमेंट आसा. सर्चिंग एंड फिस्किंग करता ADCIL म्हणून एक एजन्सी आसा, तांकां दिल्ली कडेन आसा. एक्झामिनेशन जे कंडक्ट करतात तांणी दिल्या. बाकीचे कडेन सगळे आमचे ट्रॅफिक अरेंजमेंट आणि सगळं सोयी चलयलो आसा. सगळ्यांक आमच्या स्टाफाक सगळ्यांक आमी ब्रीफ केल्या. डिफेन्साचे आणि कोण कितें आसले सांगताले की डिफेन्साचे सुद्दां आसतले, सेक्युरिटी आसतले कितें डिफेन्साची सेक्युरिटी बाकीचे ट्रान्सपोर्टेशन डिस्पोर्टेशन पेपर हाडपाक व्हरपाक तातूंत आसता. सर कितले चॅलेंजींग आसा एग्जाम नीट कंडक्ट करना आणि एकंदरीत पुलीस हे करना? चॅलेंज ही आसाच, पण आमी सगळ्या आमच्या स्टाफाक प्रॉपरली ब्रीफ केला आणि हाजे पयलीं आमी एक्झामी केल्ली आसा ह्यो. सो नवीन तातूंत कांय ना. स्टाफ आमचे ट्रेंड आसात, आमचे ऑफिसर्स आसात, DYSP आसा आमचो, आणि प्रत्येक जाग्याचेर एक PI आसा. पेरंट्स जे येताले तेंचे कशें कितें आसा मीन ते फुडें वताले काय कशें तेंकां सुद्दां पेरंट्स दे आर ऑल कॉपरेटीव. तांकां पयलीं सगळ्यांक स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ली आसा, एडवायजरी दिल्ली आसा एक्झाम करपी लोकांनी. सो तसो प्रॉब्लेम कांयच ना. सो एक्झाम आतां 2 स्टार्ट जातली, सो तेज्या उपरांत कशें कितें सेक्युरिटी अरेंजमेंट तेन्ना सुद्दां आसतले ते सेक्युरिटी अरेंजमेंट अपटील सगळे आन्सर शीट्स एअरपोर्टाचेर पावता तोपर्यंत आमची बंदोबस्त तांकां आमी दितले तांकां. ऑल ओवर गोवा कशें कितें प्रिपेर ते सांगा कितले पुलीस ऑल ओवर हांव नकळो आमचे नॉर्थाक आमची डिप्लॉयमेंट आसता जाणा. आमचो टोटल 184 स्टाफ आसा. आनीक हांव एक सोशल एक्टिविस्ट आनी सगळे भुरगे जे आज नीट एग्जाम आतां दिवपाक आयल्यात तांकां सगळ्यांक हांव हें करता, अभिनंदन करता तांचें. आनीक तांकां आय विश हिम गूड लक. कळ्ळें तुका? तुमचे कोण आसा? म्हणजे एक चली आसा आतां PCMB घेतले ताणें. मातशें गडबड जाली लास्ट टायम, पेपर फुटले. सो निराश जावपाची कांय गरज ना. परत कितें काय म्हणल्यार त्याच मनान त्या ध्येयान भुरग्यांनी आज मुखार सरून पेपर दिवचे. कळ्ळें तुका? आनी उत्तीर्ण जावचें अशें म्हाकाय जाल्यार दिसता. कळ्ळें तुका? फाटलें कितें जालां तें विसरपाचें. भुरग्यांक तें ताण घालपाची गरज ना आनीक चड विचार करपाची गरज ना. जें पळय जातलें तें बऱ्याकच जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टुडंट्स आनी यू कम आउट विथ व्हेरी फ्लायींग कलर्स. अरेंजमेंट कशी लागली अरेंजमेंट केलं? जबरदस्त आसा. कित्याक आज पुलीस फोर्स कलेक्टर सगळे हांगा येयले. आनीक बंदोबस्त जबरदस्त आसा. आनीक अशेंच बंदोबस्तान अश्यो ज्यो पळय एग्जाम जाता पळय न्ही तश्यो. पूण आमी जेन्ना पळय एग्जाम बी जाल्ले तशें कांय नाशिल्लें. कळ्ळें तुका? पूण आतां खंय तरी एडवान्स जावन सुद्दां हे पेपर लीक आवट बी जावप ही बरी गोश्ट न्ही. कळ्ळें तुका? ही खंय तरी आमी फाटल्यान वता अशें दिसता. आनी हे प्रशासनानूच कितें काय म्हणल्यार धामून धरपाक जाय. प्रशासन म्हूण ढिल असलें न्ही जाल्यार जावचें ना अशें. सो प्रशासन खंय तरी कमी पडलें अशें दिसता म्हाका हे फाटी. नीट हाजे पयलीं केन्नाय जावं नाशिल्लो, निटाची एग्जाम केन्नाय लीक जावं नाशिल्लो. सो प्रशासनान ह्या बाबतींत तरी कळ्ळें तुका एड्युकेशन फिल्डाक हयगय करचें न्ही आनीक सामकें स्ट्रॉंग आनी बोल्ड रावचें. कळ्ळें तुका? आनी फर्म रावचें. आनी जे पळय कोण लीक आवट केला तांचे योग्य कारवाई करून ताका अवश्य ती सजा जरूर दिवपाक जाय अशें तरी म्हाका तरी दिसता. चलो आसा एक्झामींग. तेणी लास्ट टायम 3 तारखेक दिल्ली एक्चुली, म्हणून ते कॅन्सल जाली म्हणून आतां आयज परत ताका दिवची पडटा एक्झाम. तर एक्चुली ते पयलीं 3 तारखेक दिली आपण खूब टेन्स जाल्लो एक्चुली, म्हणून ताका काय करूं शकलो ना. आतां तेणी परत प्रिपरेशन केलां आनी तो आतां परत त्याच उमेदीन परत आतां दिवंक गेला एक्झाम. ओके. सो 2 एक्झाम तुमी कितल्यांक सुमार येयल्ले हांगा? आमी हांगा 11:30 येयल्ले. आतां आमी आनी वरभर रावतले आनी वयतले आनी परत ते काडपाक. आमी लागींच एक्चुली मेर्शेसून येयल्या. सो परत 4 सुमार परत येतले ताका व्हरपाक. कशी कितें अरेंजमेंट आसली पुलिसांची? तुजी अरेंजमेंट बेस्ट आहा. म्हणून ही अरेंजमेंट एक्चुली एज अ पेरंट म्हणून म्हाका सांगून दिसता ही अरेंजमेंट लास्ट टायमूच दिल्ली करपाक जाय. ज्या जाग्यार पेपर फुट्टा त्या जाग्यार पेपर प्रिंट जाता पळय, त्या जाग्यार ज्यांनी पेपर सेट केल्ले तेंच्या कडेन करपाक जाय आसली. हे इतको त्रास जावचो नासलो भुरग्यांक. एज अ पेरंट आमकां खूब दुखता. कित्याक त्या भुरग्यांक जितकें फ्रस्ट्रेशन जाता हांकां
एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार एग्जाम जाल्या उपरांत आमी सिंगापूर गेल्ले जस्ट बिकॉज ऑफ चेड्या खातीर पूण जेन्ना कळ्ळें पेपर फुटलो म्हणून तेन्ना अक्षरशः रडपाक लागलो तो कसलो सब्जेक्ट चल्ल्यान तुज्या बायो तो टायम आतां पेपर फुटल्यामुळे एग्जाम फ्रस्ट्रेशन आसलो मागीर आतां परते एग्जाम सो तो टायम कशें कितें आसलो तो एक्चुली मागीर ताका आमी कावन्सिलींग केलो एक्चुली सांगलें ताका मागीर बाबा तूं परत त्याच नेटान अभ्यास कर आनी परत मेंटली परत प्रिपेर जावचो पडलो हय ताका एकदम मागीर आमीच कावन्सिलींग केलो ताका आनी मागीर ताका प्रिपेर केलो एक्चुली नमस्कार हांव संतोष केरकर म्हजी चली साईशा केरकर हें निटाची एग्जाम दिवपा खातीर हांगा मुश्टे फंडान ताका ताची सीट मुश्टे फंडान आसा ते हांगा आयिल्लें आसा सरकारान ह्या वेळी बरी सिस्टम केल्ली आसा आनी बरें खुबशें स्ट्रीक अशें रेस्ट्रिक्शन दवरून ही एग्जाम जाता अशें म्हाका दिसता जेन्ना पयले फावट जेन्ना एग्जाम जाल्ली तेन्ना पेपर फुटल्ले आनी त्या खातीर ती कॅन्सील केल्ली एग्जाम पोस्टपोन केल्ली आनी ती आयज जाता आनी सगळ्या भुरग्यांक जी भुरगीं एका एग्जामी बसता तांकां हांव सुयश हांवून येता आनी देव बरें लास्ट टायम जेन्ना एग्जाम पेपर फुटलेलो त्या टायमा उपरांत भुरग्यांची कशी कितें कंडिशन आसली तेंचे कितें मेंटल स्टेटस एक्चुली खरेंच वायट गजाल तशें अशें पेपर फुटप म्हणल्यार भुरगे खूब रात दीस मेहनत करतात आनी एग्जामीची तयारी करता आनी अशे कांय अशे लोक आसता जे अशे ज्यो आज्ञेरी करता ते सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या जिवना कडेन ते खेळटात अशें कोणेंच करचें न्ही जे भुरगे सिरियसली अभ्यास करता तांचो एक मन तेंचें हें जाता त्या खातीर अश्यो फुडाराक अश्यो गोश्टी जावच्यो न्हय